गोंयांत आनी केंद्रात बीजेपी सरकार आसा तेन्ना न्याय मेळचो म्हूण आस. म्हणला की आमचे एडवोकेटान मागीर टायम आमचे कडेन खूब शॉर्ट आसा की कमेटी काडून मागीर प्रत्येक आमदाराक आमी मेळपाक जाय की 5 आमदाराक आनी सांगपाक जाय की तूं बेगीन बेगीन जी विधानसभा आसा त्या विधानसभेक तुमची आसा आमची ठराव जो आसा तो बील जे आसा हें विधानसभेक तूं मांडपाक जाय कित्याक आमचे जर 370 कलम हाडटा तर हें कित्याक जायना की आज गोंयांत जें आसा की बीजेपीचो सरकार आसा, लोकसभेक बीजेपी सरकार आसा आनी राज्यसभेक तिनूय कडेन बीजेपीचे जे आसा ते हांगा फूल मेजॉरिटी आसा आनी खंयचे म्हाका दिसता बील तर एक विधानसभेक मांडलें तर म्हाका दिसता की बील जें आसा की पास जावपाक व्हडलोसो अडचण येवपाना. जाल्यार हळू वायल्ड लायफाची परिस्थिती म्हणजे कितें खोतीगांवच्या लोकांक चल्ल्या कळटली. आंदोलन खर करपाची तयारी. 17 तारखेक सांगितल्या सगळ्या पंचायतींनी खासा ग्रामसभा, 24 तारखेक महासभा. गेल्ल्या विधानसभेक इको सेन्सिटीव झोना बद्दल हांवें सविस्तर आमच्या विधानसभेक मांडिल्लें. पूण कितलेशेच वर्सां जाले आयज ह्या वाठाराच्या लोकांनी हे त्रास सोंसले आसा. फुडें हो इको सेन्सिटीव झोन हाडून ऑलरेडी तेणी वायल्ड लायफ सेंच्युरी हाडली, तेजे नंतर बफर झोन हाडलो, आतां इको सेन्सिटीव झोन लावन तेणी हे आमकां विस्कळीत करची न्ही हेजे खातीर आयज ही सभा जाल्ली आसली. गेल्ले 8 दीस पयलीं जाल्ली पूण आयज आमची मोठी सभा जाल्या आनी ह्या सभेक इतलोच निर्णय घेतलो कडेन आसा की येत्या 17 तारखेर आमच्या प्रत्येक पंचायतीक जी पंचायती एफेक्टेड आसा त्या पंचायतीक ग्रामसभा जातल्यो रिलेटेड टू इको सेन्सिटीव झोन की तो आमकां नाका म्हणून सांगपा खातीर आनी मोठ्या प्रमाणात लोक जमतले. आनी त्याच बरोबर 24 तारखेर येत्या 24 तारखेर आयताराक सांजची सांग्यार वेन्यू अजून आमचो ठरलो कडेन ना पूण ह्या जाग्याचेर आमची एक मोठी सभा जातली आनी त्या सभेचो आवाज आयज सरकाराच्या गोंय सरकार तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या काना पर्यंत आवाज पावोवपा जाय. हेजे खातीर आमी सगळे लोक हांगा ग्राम संरक्षण मंचाच्या जन आंदोलन हे एकत्रीत जातले आनी ह्या सांग्या लोकांक हांव इतलेंच मागता सांग्या लोकांच्या बरोबर टोटल जे वेस्टर्न घाटाक जितले लोक इफेक्टेड जाल्ले आसा रायट फ्रॉम काणकोण केपें ते आमचे पेडणे सांखळी पर्यंत जाल्यार त्या लोकांनी बी बरोबर रावन कित्याक तेवूय लोकांक त्रास जावचे न्ही फुडें बरोबर रावन ह्या जन आंदोलनाक एक पाठिंबो दिवन दिल्ली पर्यंत आमी आंदोलन व्हरतले इतलें आमी तुमकां सांगूंक सोदता. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.